नगरगाव सत्तरीच्या सुरंगीचे मळ वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी 2 चिऱ्या खणींचेर खाण खात्यान कारवाई केली। बेकायदेशीरपणान चिऱ्या खण चलोवपी सद्याचे नगरगावचे उपसरपंच रामू खरवत आनी सावड्डे पंचायतीचे आदले सरपंच निलेश राणे हांचेर गुन्यांव नोंद केलो। खण चलोवपा खातीर वापरिल्ले ट्रक तशेंच यंत्रणा सयत 10 लाखांचो मुद्देमाल खण खात्यान जप्त केलो। आज खाण खात्यान धडक कारवाई करत धावे सोनाळ हांगासर बेकायदेशीररित्या चलत असलेली चिरे खाणीचे छापो घालून मुद्देमाला सकट जी मशिनरी आसा ती जप्त केलेली आसा। एकूण 10 लाखाची ही मशिनरी आसा ती तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेली आसा आणि ह्या वेळार सावड्डे पंचायतीचो माजी सरपंच निलेश राणे तशेंच नगरगाव पंचायतीचो उपसरपंच रामू खरवत हेंका कारवाई खातीर कारवाई केलेली आसा। ह्या वेळार खाण खात्याक बेकायदेशीर चिरे खाण चलता हेची म्हायती मेळ्ळ्या तेंच्यांनी आज धडक कारवाई करत घटनास्थळी वचून जे चिरे आसात ते ताब्यात घेतलेले आसा। तशेंच ट्रक तशेंच पावर ट्रेलर आणि इतर सामग्री आसा ती एकूण 10 लाखाची आसा आणि ती सगळी जप्त केलेली आसा। ह्या वेळार वाळपय पुलीस तशेंच खाण खाते फुडलो तपास करीत आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना